सावगाव मतदारसंघाचो पहिली प्रचार फेरी ही आयज पूर्ण जाल्ली आसा। साधारण 8,500 घरां ही पूर्ण जाल्या। लोकांचो बरो प्रतिसाद मेळ्ळो आसा आनी आमकां खात्री आसा की हो मतदारसंघ आमी जिखतले। 2012चे इलेक्शन आनी आतां 2017चे आसा। हेच्या पेक्षा आमकां जे आतां मार्जीन मेळटलें हे आमकां मार्जीन भरपूर मेळटलें। तशेंच आमचे विरोधक गोवा फॉरवर्ड हे जो आरोप करतात जेणे करून लाडली लक्ष्मी गृह आधार आनी जे काँग्रेस उमेदवार हो खंय तरी आमच्या आमदारान ताका तिकेट दिल्या अशें म्हणून आरोप करता। ह्या आरोपान कांय तथ्य ना। आनी तशेंच काँग्रेस पार्टी नॅशनल पार्टी आसा, काँग्रेसीचे उमेदवार तेच थारयतात, हितून आमचे कांय हात ना। गोवा फॉरवर्ड नाल्लाची झाडां प्लांट करताले। आता जर तांकां दिसपाक लागले की खंयच्या मतदारसंघान हे आमचे कोण उमेदवारूय जर प्लांट करपाक जावंक शकता, दॅट इज म्हाका तरी दिसना। सी भारतीय जनता पक्ष मागीर आपलो काँग्रेस आसूं हे नॅशनल पार्टी आसा, हांकां कोण तरी आवय बापूय आसा, कोण तरी पुढारी आसा जे दिल्लीक बसतात आनी कांय गोष्टी सोडून डिसिजनां घेतात। आमच्या पक्षाची सुद्दां ज्यो तिकेटी आसा ह्यो हांगा एक 75% 80% फायनल जाता आनी दिल्ली व्हरून ती फायनलायज केली वता। म्हाका दिसता काँग्रेस पक्षाची तशीच आसा आनी काँग्रेस पक्षाची तरी ही आसा आमची कोण त्यो त्या तिकेटी आसा पळय तो गोवा फॉरवर्डाचो जो आमी सर्वे सभा म्हणटा बाब विजय सरदेसाय हे दिल्लीक वचून त्या तिकेटी फिक्स करून येयला। म्हाज्या अंदाजा प्रमाणे तेंच्यांनीच थंय वचून ते दिल्लीन बसून तिकेटी हे केल्या। हे ओपोजिशना कडेन म्हणजे काँग्रेसचे ओपोजिशन आमी न्ही म्हणटकूच भारतीय जनता पक्ष काँग्रेसची तिकेटी हे करूंक शकना। हे कशें आसा की नाचता येयना अंगण वखडे म्हणटा पळय हेतूंतली गोश्ट आसा। इलेक्शन जशें लागीं पावता पावता तें वातावरण गडूळ करपाचें, दुसऱ्याचे चिखलफेक करपाचो प्रयत्न जाता। त्या खातीर हो सगळो तेंचो प्रयत्न आसा की म्हाका हेजेर कांय आनीक चड उलोवपाचें ना, पूण ह्यो आमचे फिक्सिंगाच्यो तिकेटी म्हणटा पळय हे तांकां चड खबर आसा।